ऑल्टरनेटिव्ह जाय, लोकांक ऑल्टरनेटिव्ह जाय आणि ती ऑल्टरनेटिव्ह क्लीन नॉन करप्ट ऑल्टरनेटिव्ह जाय आणि ती जर क्लीन नॉन करप्ट ऑल्टरनेटिव्ह जर आम्ही कोण दिवंक शकता जायत जाल्यार ते आप आणि पुती गांवकाराची आघाडी हे दोगच दिवंक शकतात. आणि तुम्ही म्हाका दाखयात गोंयांत असे कार्यकर्ते जे कोण आसा की आपल्या राज्या खातीर देशा खातीर काम करणारे हे जे जितले आता कार्यकर्ते अपकमिंग कार्यकर्ते जितले आसा ते सगळे प्रोफेशनल आसा. गोंयांक जर परत आसा तशें वैभव आमी जर प्राप्त करून दितले जाल्यार हांगा बरें राजकारण जाय. राज्यकर्ते हे सिन्सियर नॉन करप्ट राज्यकर्ते जाय आणि ते जर करतले जाय जाल्यार म्हाका अशें दिसता की हांवें जेन्ना ऑब्जर्वेशन पळयलें गोंयचें जेन्ना निरीक्षण केलें गेल्या 3-4 म्हयन्याचें जाल्यार अशा पद्दतीचें काम हे आप करता आणि हांव ताका जर अटॅच जालो जाय जाल्यार आमी खंय तरी एक ऑल्टरनेटिव्ह ह्या गोंयांक दिवंक शकता, एक कम्फर्टेबल ऑल्टरनेटिव्ह आमी दिवंक शकता असो एक म्हाका विश्वास आसा. आणि म्हणून हांवें डिसिजन घेतलें आसा की येता ते 7 तारखेक अरविंदजी जेन्ना गोंयांत येतले आयतारा त्या दिसा ऑफिशियली आपाक जॉयन प्रवेश करतले काय तुम्ही आघाडी ना प्रवेश करतो. कारण अशें आसा सिंबल नवनिर्माण आघाडी उरची ना नवनिर्माण आघाडी उरतली. इट इज नॉट ए पॉलिटिकल अशें तो एक म्हाजो फ्रंट कामगार लोकां खातीर मदत करपाचो. आज हो म्हाजो बारीक फ्रंट आशिल्लो, बारीक प्लॅटफॉर्म आशिल्लो. आज जर म्हाका तें जर काम करून घेवपाक जाय जाल्यार म्हाका खंय तरी मोठ्या प्लॅटफॉर्माचेर वचपाक जाय आणि ती जर मोठ्या प्लॅटफॉर्माची जर म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा जाय जाल्यार ती हांवें घेवप अशें म्हाका दिसता. तातूंतल्यान लोकांचें हांव काम करूंक शकता. खंयच्या मतदारसंघात तुमकां तिकेट दिता म्हटल्यार म्हाका तिकेट दिवपाची गरजच ना. हांवें ऑलरेडी अनावन्स केल्लें आसा. हांव सांखळेच्यानच इलेक्शन लढयतलो आणि अजूनय म्हाजो तो स्टँड आसा की म्हाजो जो स्टँड आसा सांखळेचो की ऑल पार्टी कॅन्डिडेट हांव अजूनय सगळ्याक ज्या खऱ्या ह्या पार्टीन जर आमच्या गोंयच्या पार्टी ज्यो आसा ज्यो मेन पार्टी आसा तांकां जर अशें दिसता की गोंयचें हें सरकार वचपाक जाय वो चीफ मिनिस्टर वचपाक जाय जाल्यार सांखळेन सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट करपाक. ज्यो पार्टी बीजेपी विरोधी आसा आनी फाल्यां जर निवडून येयल्ले जाय आणि आमच्या प्रयत्नान जर तांकां निवडून हाडले जाय आमी सपोर्ट करू जाल्यार ते फाल्यां परत बीजेपी गोंयचेर ही कोण गॅरंटी दिवंक शकता. ती गॅरंटी केवळ केजरीवालजीन म्हाका दिल्ली आसा ऑलरेडी की आपलो जो आमदार निवडून येतलो तो आमदार बीजेपीक सपोर्ट करचो ना. आणि हो प्रिन्सिपल म्हाका सूट जाता म्हणून हांव ताचे कडेन अट्रॅक्ट जाल्लो आसा. सो फाल्यां समज सरकाराक फॉर्म करपाक गरज पडली तुमचे निवडून आयिल्ले आमदार जाल्यार तुमी तेको दिवचो ना. बीजेपी गव्हर्नमेंट फॉर्म करता तेको दिवचे ना. आमी आमचे कोणूच ताका हे करतो आमी अपोज करता. बीजेपी सोडून दुसरे जाल्यार तुमी सपोर्ट करता डेफिनेटली तेजे विचार करपाचो कशें आसा. पूण म्हाका अशें दिसना की गोंयचें जें आजचें राजकारण आसा आनी गोंयांचो टर्म ओयल आसा पळय जें गोंयांत जें खतखत्ता पळय न्हू तातूंत आप डेफिनेटली मेजॉरिटीच्या वयर वचूंक शकता असो एक कॉन्फिडन्स आसा.